नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। फुडल्या 5 वर्सांत गोंयच्या मार्ग इन्फ्रा विस्ताराक आनी 10,000 कोटींची कामां। राज्या अंतर्गत महामार्गार टोल लावचे ना, मुख्यमंत्र्याक खंय गडकरीचें उतर। तिळारीच्या कालव्याचें काम अजून जाल्लें ना, शेनवारा उदक सोडटले म्हणून सांगतालो मंत्री, मात तंत्रीक बिगाड्या वयल्यान धुकल्लें फुडें, कामूय अर्धवट। आज उदक पावपाचें ना म्हूण स्पश्ट। गोंयांतल्या हिस्ट्री शिटरांच्यो नाडयो आवळूंक पुलिसांचो यत्न। मोठ्या गुन्यांवांनी घुसपल्ल्या 222 जाणांक हिस्ट्री शिटर म्हूण घोशीत। उत्तरेक 122, दक्षिणेक 100। मोरजे दर्यादेगेचेर एकलो बुडून सोंपलो ताची वळख पटिल्ली ना। विदेशी टुरिस्ट न्ही, भारतीयच, पुलीस सोदतात वळख। नातलां आनी नव्या वर्साचे फाटभुंयेर दर्यादेगावेल्या दृश्टीच्या लायफगार्डांक नायट शिफ्ट। 25 आनी 31 तारखेर एक्स्ट्रा ड्युटी। दर्यादेगांनी अपकिर्तां कंट्रोल करूंक दृश्टीचे पाव। फाटल्या 3-4 सप्तकांत नव्या कोविड दुयेंतींनी 52% वाड। WHO डाटा। देशांत शेनवारा 423 नवे केशी। गोंयांत 32 दुयेंती। हॉस्पिटलायझेशन ना। कूळ मुणकारांच्या फावरात खंबीर भूमिका घेवपी प्रमोद सावंत खंय पयलो मुख्यमंत्री। जीत म्हणटा सरकाराची इत्साशक्त आसा म्हणून स्पश्ट। राजकी स्टंट न्ही। फुडल्या 5 वर्सां भितर केंद्र सरकार गोंयच्या रस्त्यांचे उदरगती खातीर 10,000 कोटी वयर खर्च करतलो। शेनवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी कडेन बसका जाली। राज्या अंतर्गत महामार्गांचेर टोल लावचे ना म्हूण गडकरीचें खंय उतर। सध्या चालू आशिल्ल्या हायवे प्रकल्पाच्या कामाचो गडकरीन रिव्ह्यू घेतलो। गोंयांत वेगवेगळ्या रस्त्यांची सुदारणा करपा खातीर फुडल्या 5 वर्सां भितर 10,000 कोटींचो फंड केंद्र सरकार दितलो। सीएमान गडकरी कडेन बसका घेतले उपरांत म्हायती दिली। आमी रिक्वेस्ट केल्ली की गोंयांत इंटरनल रस्त्याचेर खंयच्याच टोल जावंक जायना। म्हणजे गोंयकारांक हांगांतल्यान थंय वयता आसतना टोल पे करचो पडचो न्ही। नाजाल्यार कितें जाता, नॅशनल हायवे जाले काय सगळी कडेन एवरी 60 किलोमिटराच्या उपरांत टोल घालचो पडटा। आनी पयलीं तो ऑफकोर्स म्हणजे जुवारी ब्रिजाच्या उपरांतूय टोल घालपाचो आशिल्लो, बट आमची रिक्वेस्ट केंद्र सरकारान आनी माननीय गडकरीजीन मान्य केल्या। आनी गोंयांत इंटरनल रोडांचेर खंयसरूय टोल येवचो ना। फक्त बॉर्डरीचेर पोळे आनी पत्रादेवी हांगासरूच टोल येतले। आनी इन फ्युचर मागीर जेन्ना रस्ते कंप्लीट जातले तेन्ना केरी आनी हांगासर मोले हांगासर इन फ्युचर येतले। बट हे 2 टोल सद्या जे आहा ते तितकेच येतले। आमी जशें म्हणटा की 25,000 कोटी आतां पर्यंत ह्या 10 वर्सांक दिले। फुडल्या 5 वर्सांक अनदर 10,000 crores ऑफ रुपीज ऑलरेडी इन प्लॅन पायपलायन, आनी तेय म्हाका दिसता पुराय जातले। मोपाक जोडपी लिंक रोड खंय एप्रील मेरेन पुराय जातलो। इट इज एन मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे। हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट एप्रील म्हयन्या पर्यंत पुराय जातलो। ओके, सगळ्यात तसो पळोवंक वचत जाल्यार हो ब्रीज जरी ल्हान आसलो, इट इज एन हायेस्ट पिलर ह्या ब्रिजा खातीर आसा। म्हणजे ताच्या पिलराची हायट जी आसा ती देशांत सगळ्यात चड आसा म्हणपाक काय हरकत ना। वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टिविटी ते एस्टाब्लीश करता। मडगांव आनी वास्को बस पोर्टाचे काम बेगीनच जातले। बस पोर्ट्स करपाचे खंय धोरण रोखडेच करतले। बस पोर्टाचेरूय डिस्कशन जालें। बस पोर्ट आमचे वेगवेगळो मडगांव आसतलो, आमचो वास्को आसतलो, अशें जे वेगवेगळे आहा ताजेर गव्हर्मेंट इज कमींग अप विथ द पॉलिसी। म्हणजे लँड आमची आनी ताजेर कशा पद्दतीन PPP मोडान येवप ते फुडल्या म्हयन्या भितर फायनल जातली तेंच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे। ती जर जाली जाल्यार आमच्या स्टेटींतले 4 ते 5 इनिशियली बस पोर्ट घेवपाची गडकरीजीन इंट्रस्ट दाखयला। सो ते जाले आसत जाल्यार आमी वन ऑफ द बेस्ट बस पोर्ट जे आसा पळय
तेय दिवपाक शकतले. प्रायोरिटीज आमचो वास्को मडगांव हे आमकां प्रायोरिटीत घेवपाचें आसा, तेय पुराय जातलें. माविन म्हणटा गोंयाक एक्सिडेंट फ्री करूंक केंद्रीय मंत्री गडकरीन आनीक 70 कोटी दिवपाचें उतर दिलां. एक्सिडेंट गोंयान हायेस्ट जाता. आमी मागले नितीन गडकरीजी कडेन की ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा ते तरी आमी नाकारतले, ब्लॅक स्पॉट्स आमी काबार करतले. 177 करोड जाय पडटले मोडपाक. काल तेणें घोशणा केल्ले आपण 100 करोड दिता म्हणून. आज परत आमी ताका रिक्वेस्ट केले, माननीय मुखेलमंत्र्यान रिक्वेस्ट केले ते 77 करोडूय आमकां दी. वी वॉन्ट टू मेक गोवा एक्सिडेंट फ्री सो दॅट ऑल द ब्लॅक स्पॉट्स आर करेक्टेड बाय बिल्डिंग द इन्फ्रास्ट्रक्चर. एंड श्री नितीन गडकरीजी वॉज कायंड इनफ 177 करोड सगळे आमकां दिवपाक. So yes, so the black spots will be something of the past in a certain period when that work is actually executed. But important पैसे आमकां पैसे दिवपाक तो राजी जालो. आमदार विरेश, कार्लोस आनी दाजी आनी हेर फुडारी गडकरीक मेळ्ळे. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. तिळारी कालव्याचें काम अजून पुराय जाल्लें ना. शेनवारा उदक सोडटले म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार काल उलयल्लो. मात अजून काम सोंपून आशिल्ल्यान उदक केन्ना सोडटले तें निश्चित ना. कामां अजुनूय चालूच. काम पुराय जालां. आज सावन गोंयांत उदक येतलें म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकार प्रुडंटा कडेन उलयल्लो. खासा रिपोर्ट. तिराळी कालव्याची कामां पुराय जालात. आयज सावन गोंयांत उदक येतलें म्हूण काल WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयल्लो. काल राती म्हणजे आज फातोडेर पर्यंत सोंपला आणि त्यामुळे फाल्यां 23 तारखेक साधारणशे 12 पर्यंत उदक कालव्याक सोडटले. आनीक हे प्रामुख्यान म्हणजे कमिटमेंट कित्याक लागून जर जाय जाल्यार उदकाची अडचण नातलाच्या दिसाक जावची न्ही. दीस उजवाडलो मात कालव्याची कामां पुराय जालीच ना. आज उदक येवपाचें ना म्हूण स्पश्ट जाला. गोवा राज्याला आजपासून ज्या पद्धतीने पाणी पुरवठा केला जाणार अशी जी माहिती मंत्र्यांनी दिली होती, मात्र आज या ठिकाणी पाणी पुरवठा आजपासून त्या ठिकाणी होणार नाही. महत्वाची बाब, या संदर्भात तिलारीचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तर तिथल्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिलेली आहे की गोव्याला जो पाणी पुरवठा करण्यात येणार होता त्याच्यामध्ये थोडेसे बदल झालेला आहे, कारण तिथल्या गेटमध्ये थोडासा तांत्रिक बिघाड आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर उद्यापर्यंत गोव्याला पाणी सोडण्याचं नियोजन तिलारीचे अधिकाऱ्यांकडून केलं जाते. मात्र इथले जबाबदार अधिकारी जे आहेत ते तिलारीचे कार्यकारी अभियंता जाधव साहेब त्यानंतर कविटकर यांच्याशी सुद्धा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो संपर्क होऊ शकणार नाही. प्रुडंटा खातीर संदीप देसाय. गोंयांतल्या खाप्या गुन्यांवकारांचो बंदोबस्त करपाचे दिशेन गोंय पुलिशेचे यत्न. कितल्याशाच गुन्यांवांनी घुसपल्ल्या आनी गुन्यांवाची फाटभूंय आशिल्ल्या गोंयांतल्या 222 जाणांक हिस्ट्री शीटर घोशीत केल्या. उत्तरेंत 122, दक्षिणेक 100. सगळ्यांत चड ओल्ड गोवा पुलिशे कडेन 22 हिस्ट्री शीटरांची वळेरी. मोठे गुन्यांव करपी वा परत गुन्यांव करपी लोकांक पुलीस हिस्ट्री शीटर म्हूण घोशीत करतात. हिस्ट्री शीटर म्हूण घोशीत केल्या उपरांत पुलीस तांचेर नजर दवरून आसतात. पुलीस तांकां कांय जाग्यांचेर वचपाक बंदी घालपाक शकतात. हिस्ट्री शीटर म्हूण घोशीत केल्ल्यांची वागणूक सुदारल्यार तांकां लिस्टांतल्यान काडटात. वर्स सोंपत आयले की पुलीस हिस्ट्री शीटरांची वळेरी तयार करतात. गोंयांत वर्स 2023 222 हिस्ट्री शीटर म्हूण पुलिसांनी वळेरी काडल्या. तातूंतले उत्तरेक 122 जाल्यार दक्षिणेक 100 जाण. 2022 इतलेच हिस्ट्री शीटर आशिल्ले, अंदूय तितलेच. आतां उत्तर आनी दक्षिणेचे आंकडे बदलल्यात. पोरू उत्तरेक 114 हिस्ट्री शीटर आशिल्ले, तो आंकडो वाडून अंदू 122 जालो. पोरू दक्षिणेक 108 जाण हिस्ट्री शीटर आशिल्ले, ते अंदू 100 आसात. अंदू उत्तरेक 8 जाण वाडले जाल्यार दक्षिणेक 8 जाण सुदारले, पुलिसांचो डाटा सांगता. हिस्ट्री शीटर म्हणून घोशीत केला तातूंतले सगळ्यांत चड पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन वाठारांतले 22 जाण. फाटोफाट कळंगुटे 20 जाण, मडगांवां 19, पणजे 15, वास्कोय 15, म्हापसा 14, हणजूण 12, फोंड्या 11, वेर्णाय 11 जाल्यार सगळ्यांत कमी मायना कुडतरी पुलीस स्टेशनाचेर 10 जाण आसात. हिस्ट्री शीटरांची पुराय म्हायती पुलीस दवरतात. तातूंत ताणें कसले गुन्यांव केला ताची म्हायती आसता. ताच्या फामिलीची आनी गुन्यांवांत ताच्या बरोबर वांटो आशिल्ल्याची म्हायती दवरतात. वांगडा ताची गुन्यांव करपाची मोडस ऑपरेंडी नोंद करून दवरतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मोरजे दर्यादेगेर उदकांत शेनवारा एकल्याची बॉडी मेळ्ळी. राती कडेन बुडून मरण आयलां आसुये म्हणून दुबाव.
सकाळी बॉडीचेर नजर पडली तेन्ना कोणे तरी पुलिसाच्या कानार घालें. सोंपला ताची वळख पटिल्ली ना. पुलीस सांगतात त्या प्रमाण 30 वर्सांचो आसूंये. फॉरेनर न्ही, भारतीयच म्हणून पुलीस सांगतात. वळख सोदूंक तपास चल्ला. आयज आमकां 12 सुमार कॉल येयलो की डेड बॉडी फ्लोटींग आहा म्हणून. इन्सिडंट जाला काल राती बीन आसूंक शकता. अननोन आहा मनीस. आयडेंटिटी अजून रिवील जावंक ना. 30 वर्सांचो बीन आसतलो दिसना. लोकल कहो दिसना. इंडियनूच मनीस. ओके. सकाळी 11 सुमार एक डेड बॉडी जी आसा हांगा मोरजी बिचार येवन राविल्ले खंय आनी तेच्या उपरांत इन्फॉर्म केल्या उपरांत पेडणे पोलीस स्पॉटर पावले आनी तेंच्यांनी चेक केले जाल्यार डेड बॉडी आशिल्ले आनी अरावंड एज 30 आसा त्याचे आनी इंडियन टुरिस्ट अशें सांगपाक येता. एकंदर ही जी इन्सिडंट घडल्या खंय तरी रातचे घडले आसतले आनी आयज सकाळी खंय तरी डेड बॉडी जी आसात हांगा किनाऱ्यार येवन राविल्ले अशें सांगपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. नातलां आनी नवे वर्साचे फाटभुंयेर दर्यादेगावेल्या दृश्टीच्या लायफ गार्डांक नायट शिफ्ट. 25 आनी 31 तारखेर खंय एक्स्ट्रा ड्युटी. हे 2 दीस ट्युरिस्टांची दर्यादेगाचेर घे म्हणून गर्दी आसता. सोरो पिवन लोक उदकांत देंवतात आनी बुडून मरतात. असली अपकिर्तां कंट्रोल करूंक दृश्टीचे यत्न. खासा रिपोर्ट. डिसेंबर म्हयनो एंडाक पावपाक आयिल्लो आसा आनी आतां सद्या गोंयांत क्रिसमसाचे आनी न्यू इयराची सद्या धूम चालू जावपाची आसा आनी ताकाच लागून जे आमचे लायफ गार्ड जे आसा फाटल्यान म्हाजे पळोवपाक शकता लायफ गार्डाची गाडी आसा लायफ गार्डाचो स्टाफ आसा ते सद्या सक्रीय जालेले आसा आनी त्यांच्या जे मरीन जे डिस्ट्रीक्ट कंपनी आहा तेंच्यांनी एक गायडलायन दिल्ली आहा की येता ते 25 तारखेक आनी 31 दिसा खास करून जे लायफ गार्ड आहा ते एक्स्ट्रा सर्वीस दितले आनी लोकां खातीर एक लोकांची गर्दी आसता ताका लागून एक्स्ट्रा एफर्ट घेवन लोकांची जी काळजी घेवपाची ते आनी मातशे बरे तरेन घेतले. आमचे लाईफ सेवर सगळ्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत आणि त्याचप्रमाणे सर्वांना आणखी एक विनंती करतोय की या ठिकाणी बरेचसे लोक काही ड्रिंक वगैरे करतात, नशा करतात. तर नशेमध्ये पाण्यामध्ये जाण्यास मनाई आहे. त्याच्यासाठी पोलिसांची पण या ठिकाणी प्रत्येक समुद्रकिनारी नेमणूक केलेली आहे. हे जे लायफ गार्ड आहा ते लोकांची सेफ्टी खातीर हांगा आसा ताका लागून तेंच्यांनी जेट स्की म्हणनाका AI जी तेंची हे आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ती बोर्ड हांगा तैनात आसतली. तशीच जॅकेटां आसतली आनी एक्स्ट्रा स्टाफ जो लायफ गार्डांचो तोय हांगासर ते हांगासर एक्स्ट्रा स्टाफ दवरता अशें दिश्टी कडेन आमकां कळयलें आसा. सो ही म्हत्वाची अपडेट आहा. लोकांनी काळजी घेवची अशेंय बी डिस्ट्रीक्ट मरायन कंपनी सांगलेलें आसा आनी ते हांगासर तशेंच डिप्लॉय करतले आनी लोकांची काळजी घेतले. स्टुडंटा खातीर मिरामार बिचावल्यान रुपेश राव. नव्या वर्साचे ट्युरिस्टांचे गर्देक कोविड अलर्ट. फाटल्या 3-4 सप्तकांत नव्या कोविड दुयेंतींत 52% वाड. WHO म्हायती जाहीर केली. केरळ कर्नाटकांत चड वाडल्यात. JN1 केशी गोंय आनी केरळांत. गोंयांतय शेनवारा नव्यो 10 केशी नोंद. देशांत नवे 423, गोंयांत 32 एक्टीव केशी. देशांत कोविडाच्यो केशी परत 3,500. आयज गोंयांत कोवीड केसीस जे एक्टीव केसीस जे आहात ते 32 आसात. आयज गोंयांत 10 केसी म्हणटात तशे सांपडलेले आसा. आमी पळयता की हालींच्या दिसांनी कोवीड वाडत आसा. सगळे तरी मायल्ड केसी जाले. JN1 जो वेरियंट आसा जो आख्या इंडियेन सद्या केसी वाडटात. 423 केसीस म्हणटात ते आख्या इंडियेन सांपडलेले आसा. चडशे केरला 260 आसा आनी कर्नाटका 70 आसा. सो नेबरींग स्टेट जी आसा हातूंत चड केसी आसा. सद्या तरी ट्रॅवल रेस्ट्रिक्शन्स बी अशें कांय घाल्लेले ना सरकारान. गोवा गव्हर्मेंट म्हणटात तसो फुल्ली प्रिपेर आसा. म्हणजे आमी जो आतां जो इन्फॉर्मेशन घेतली हेल्था कडल्यान तांच्यांनी सांगलां की तांचे बॅड्स बी सगळे अवेलेबल आसा. जसं हॉस्पिटलायज करचे पडलेल्या पेशंटाक. सद्या तरी जितले केसी मेळटा तितले मायल्ड केसीस आसता आनी ते सगळे जाण होम आयसोलेशन आसता. 0 हॉस्पिटलायजेशन आसा, 0 डेथ आसा. सो इवन आमी पळयलां की WHOनूय म्हटलां की कन्सर्न करपाचें अशें गरज ना पूण यू हॅव टू बी प्रिपेर. म्हणजे जे मास्क बीन घालूंक जाय तो घालूंक शकता लोक गरजेच्या जाग्याचेर. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Christmas Magic Wheel. Value for money offer started at the CMM Arena from 6th December till 5th January to make this Christmas and New Year festival more meaningful. Gifts, discounts, combi offers, vouchers and much more on furniture and appliances.
Home appliances, bedroom set, sofa set, dining set, office table, study desk plus chair, mattresses, recliners and much more. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Maid says. कूळ मुणकारांक हक्क दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान घेतले ती भुमिका तोखणाय करपा सारकी म्हणून आमदार जीत सांगता. कूळ मुणकारांक तांची सुवात आनी न्याय मेळचो म्हणून सरकारान यंत्रणा कामाक लायल्या. राजकीय स्टंटबाजी करचे परस मुख्यमंत्र्यान खंय सामान्याचो विचार केला. पळय खरेंच खुशी दिसता की आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेतला. म्हणल्यार आयज मेरेन म्हाका दिसता खंयच्याच सीएमान इतले म्हणजे इतले सिरियसनेस घेवन सामान्य मनशाचे कूळ मुणकारांचे म्हाका दिसता इतले पावरफूल डिसिजन फर्स्ट सीएम आसतलो जेणे फर्स्ट टायम घेतला तेणी बारीक सामान्य मनशाचे चिंतला. कित्याक आयज तुमी पळयशात जाल्यार कूळ आनी मुणकार कोण आहात हे बहुजन समाजाचेच लोक आहात आनी हे बारीक समाजाचे जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती इतकी बरी नासता आनी जे घरां कितलेशेच पिढयांनी तेंची घरां ते भाडकाराच्या प्रॉपर्टीन लँडलॉर्डाच्या प्रॉपर्टीन आहात आनी पिढयान पिढयो ते थंय रावतात पूण ती घर तेंचें आसा पूण घरा सकयली जमीन तेंची ना. आनी आयज खरेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फुडें सरला ती तेंची जमीन तांकां दिवपा खातीर तांकां न्याय दिवपा खातीर जी इतली वर्सां आमी पळयतात कूळ मुणकार करून खूब इश्यूज घेतात आनी म्हाका दिसता खंय तरी ते पॉलिटिकल स्टंट्स जातात पूण आयज आमकां खऱ्या अर्थान आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दाखोवन दिला हे पॉलिटिकल स्टंट न्हू ही रियलिटी म्हणून. आनी तेणी ऑलरेडी आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शनूय दिले आनी एक मामलेदार शेनवारचो सुद्दां बसता एक फक्त कूळ आनी मुणकारांचे केसीस घेवपाक. मुणकारांचो हक्क मेळपाक जाय आनी हेच्या खातीर आमी आमचो अवेरनेस कॅम्प आमचे कार्यकर्ते चालूच दवरलेलो आहा डे वनाच्यान. जेन्ना आमी मेमोरंडम हेका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हँडओवर केलो तेन्ना तेणी सिरियसली हो इश्यू घेतलो आनी खरेंच बरें दिसलें की गोंयच्या सामान्य बहुजन समाजाक तो न्याय दिवपाक फुडें सरला. आनी दुसरो अभिमानाची गोष्ट आहा की एक आमकां चीफ मिनिस्टर पयले फावट मेळ्ळा तो बहुजन समाजाचो मेळ्ळा जो बारीक समाजाक मुणकारांचे न्याया खातीर झगडपी आनी फुडें सरपा खातीर. नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर गोंयांत टुरिस्टांची गर्दी. कळंगुटे आनी बागा खासा ट्रॅफिक प्लॅन. ट्रॅफिक एसपी अक्षत कौशलाची मिडियाक म्हायती. ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक खंय गोंयभर 800 ट्रॅफिक पुलीस बंदोबस्ताक घाल्यात. टायट जावन गाडी चलयतल्यांचेर खंय पुलिसांची नजर आसतली. सनबर्न इडियमाक जातल्या ट्रॅफिकाचे गर्देचेर खासा प्लान. Most of these diversions relate to the area of Kalangut and Anjuna because as you know that area witnesses heavy footfall and vehicular movement. We have identified around 17 parking locations so that minimum inconvenience is caused to people who are taking their vehicles. टोटल जो हमारा स्टाफ डिप्लॉय हुआ है इस अरेंजमेंट के अंदर करीब 800 लोग ट्रैफिक पुलिस के पूरे गोवा के अंदर डिप्लॉय किए जाएंगे. हमारे जो तमाम पीआईज़ हैं डीवाईएसपीज़ हैं वो फील्ड में ही रहेंगे और सीनियर ऑफिसर्स भी फील्ड में ही रहेंगे एंड टाइम टू टाइम ब्रीफिंग्स दी जाएंगी ताकि जिस जगह पे ज़्यादा ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है उस जगह पे हम एडिशनल अगर स्टाफ भेजना हो तो उसका भी हमने बंदोबस्त करके रखा है. ट्रैफिक वायलेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर एक तरीके से रुकावट आए मिनिमाइज़ किया जाए. इसमें ख़ास फोकस उन लोगों पे किया जा रहा है जो टू व्हीलर्स को विदाउट हेलमेट पहन के चला रहे हैं या फिर जो ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं. For sunburn, yes, for sunburn also we have made special arrangements and they will be communicated to you by 26th, a couple of days prior to the beginning of the festival. और उसके भी हमने we are in constant touch with the sunburn organizers and we've also taking their help in terms of volunteers और कहाँ पे ट्रैफिक के साइनेजेस लगने हैं और पार्किंग लॉट्स आइडेंटिफाई करवाने में हम उनके साथ कॉन्टीन्यूस कम्युनिकेशन में हैं ताकि जितना भी लोगों को कम दे शुड हैव मिनिमम इनकन्वीनियंस वी आर ट्राइंग टू अचीव. सुमार 650 कोटीच्या परवरी फ्लायओव्हराचें काम जानेराच्या निमाण्या सप्तकांत सुरू जातलें म्हूण मुख्यमंत्री सांगता.
मजगती शेनवारा सावन फ्लायओव्हराच्या सर्वेक सुरवात. फुडल्या 15 दिसांत खंय सर्वे जातलो. शुक्रारा केंद्रीय मंत्री गडकरीच्या हातान फ्लायओव्हराचो बुन्यादी फातर बसयला. परवरी ट्रॅफिक जॅम जाता. ह्या फाटभुंयेर सुमार 650 कोटी मोडून सरकार परवरी नवीन फ्लायओव्हर बांदता. शुक्रारा केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हस्तुके फ्लायओव्हराचे बुन्यादी फातर बसयलो. जानेराच्या लास्ट विकात काम सुरू करता म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. सेकंड जेन्ना आमी जेचो फावंडेशन स्टोन घातलो जो परवरी फ्लायओव्हर ताजें काम हें जाता ते जानेवारी म्हयन्यांतल्या म्हणजे एंडिंगाच्या पयलीं सुरू करप, कारण ताका सायडीचे बाकीचे सगळे दिवन ताजेरूय रिवायव जालो. त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन डिस्कशन्स जाले. मजगती आयज सावन फ्लायओव्हराचो सर्वे सुरू. ब्रिज के लिए काम आज से स्टार्ट किया हम लोगों ने सर्वे के लिए, मतलब सर्वे जो कर रहे हैं हम लोग ब्रिज के लिए कर रहे हैं. ओके. तो हम 15 दिन में इसको कंप्लीट करके देना है. 5 किलोमीटर का है वो, उधर से नाम तो याद नहीं मुझे, आगे जो ब्रिज है ना वहाँ तक. ओके. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि सौरव शिरोडकार. अनमोड घाटांत वरभर ट्रॅफिक जॅम. हेवी लॉरीचो एक्सिडेंट जाल्ल्यान वरांची वरां गाडयो शिरकून पडल्यो. गोंयांत विकेंड, नातलां आनी न्यू इयराक येवपी ट्युरिस्ट आनी नित्याक यो वच करपी लोकूय आडकोलो. निमाणें क्रेन हाडून रस्तो क्लियर केला. अनमोड घाटात कर्नाटक हद्दीत काल अवजड वाहनाचो अपघात जाल्लो. ते वाहन आयज क्रेनच्या सहाय्यान काडपाचो प्रयत्न सुरू आसा. ताका लागून अनमोड घाटात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी जाल्ली आसात. गोवाच्या दिशेन आनी कर्नाटकाच्या दिशेन मोठ्या प्रमाणात ही वाहतूक कोंडी जाल्ली आसात. दुसऱ्या बाजून फाल्यां संडे आसल्यान आनी क्रिसमस आशिल्ल्यान गोव्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक वचत आसा. मात्र ही वाहतूक कोंडी जाल्ल्यान तेंची गैरसोय जाल्ली आसात. तशेंच काही टुरिस्ट आसात ते ह्या वाहतूक कोंडीक लागून रस्त्यार क्रिकेट खेळटाना दिसपाक लागले आसा. आमकां क्रेनच्या सहाय्यान आतां पर्यंत हे वाहन आसा ते काडपाचो प्रयत्न सध्या सुरू आसा. शिंयाळो सुरू जालो काय गोंयच्या कांय दर्यादेगांचेर सीगल्स पक्षी पळोवंक मेळटात. ल्हानशे हे शेवणे दर्यादेगो नितळ दवरपाचें मोठें काम करता. सध्या कर्जाळे ह्या सीगल्सांची भिरीं पळोवंक मेळटात. सकाळीं 7 ते 9 मेरेन हजारांनी शेवणीं कर्जाळे दर्यार. आयचे न्यूज बुलेटीन सोंपतना पळोवया सीगल्सांची खिणचित्रां. सध्या असा कारंजलम बिचाचेर आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता ती सी बुल्स म्हणटा ती सध्या हांगासर दिश्टी पडटा. ही सी बुल्स ही मायग्रेटेड बर्ड्स आनी ही खंयसरूय अशी दिश्टी पडना. ती चड करून आयलँडाचेर आसता, नाजाल्यार गोंयांत पळोवपाक गेले जाल्यार थोड्या बिचांचेर दिश्टी पडटा. ती म्हणल्यार कारंजलम हो एक बीच आसा. ही सकाळची मॉर्निंग एक 7 ते 9 पर्यंत अशी आसता. आनी ही बर्ड्स आसा ती विंटर सिजनाक खास करून हांगासर येता आनी ती तेंचे जो कलर आसता तो व्हायट इन कलर आसता आनी तशेंच तेंचे पांयांचो कलर आसता तो रेड इन कलर आसता. सो ही स्पेशल बर्ड ही जी बर्ड्स आसता ती जे कितें पडलेलें आसता जी वेस्ट आसता ती खाता आनी तेचो रिजल्ट असो जाता की थंय जो एअर आसता तो क्लीन करता. अशें आमकां जी म्हायती गुगला कडल्यान सुद्दां आमकां मेळटा जी सर्च केल्या उपरांत की ती एअर जी वेस्ट आसता ती बिचा वयली खाता आनी जो एअर आसा थंयसर तो आनी क्लीन करता. सो अशा तरेचे बर्ड्स आमकां गोंयांत सद्या कारंजलम बिचार मेळटा पळोवपाक. सो लोकांनी ही पळोवची. ही सकाळची वेळाचेरूच आसता. प्रुडंटा खातीर कारंजलम बिचा वयल्यान रुपेश रावत. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.
देव बरें करूं.